जीवनांतू चांग केल्यार चांग मेळटा, वायट केल्यार वायट मेळटा म्हणचक हांव साक्षी. आ हे पुरो आत्ता कळ्ळें सुब्रय मम्मा म्हण सांगता सत्वे. होय आत्ता कळ्ळी म्हाका. हांव एक म्हणे तू मिगेल ಬಗ್ಗೆ म्हाका लज्जी जाता कस कसन वाईट काम केलं हांवें. छे पापाच सिना कैसोणी हांवें ताकची की बुद्धी उणी म्हणून ताकय मोस केले. यो देवा एक दोन जनाक वे पट्टी करता गेल्यार एक री सुद्दां राती पावेश ना तितले जना मोस केलं हांवें. हंगे तरी म्हाका बुद्धी आयला बा. मिगेल चुकी कसा म्हूण म्हाका कळ्ळें. हे देवा एक अवकाश मेळ्ळा पूर म्हाका. हांग दुखून वचचें एक अवकाश मेळ्ळा पुरो आनी केन्नाय हांव असल वायट काम करना. हा हे पुरो तुका दोवका आशिल्ल्यांची अनभवसी म्हणटा सत्वे. वय तुमी म्हणका तीची हांव तितलो व्हड चुकी केला मू जाल्यार आत्ताय तश ना हांव. मिगेल चुकी कसा म्हूण म्हाका कळ्ळा. पश्चाताप धरला. तुम्ही पुणी पोलीस इन्स्पेक्टर सांगून म्हाका एक अवकाश दियेती. एक पंत हांव घरा गेला पूर जाला म्हाका आनी केन्नाय असल काम करना हांव. असल काम करना. तांकां हांकां मोस कोर न्हू हांव गळघंट पितसिलो खातसिलो पुरा होई जाल्यार हांव मिगेल बायले कितले चंद कोण पळोवंक घेतला. तुम्ही पळयला मू तुमकां पुरो विशय गोत्ताच मू. कशी जाल्यार हाण घालो ती म्हाका एक उत्तर हें कई दुखून आयली म्हण निमगी नाशिली. हांव हाण घालेल पुरती गम्मत खातसिली आनी मिगेल दुडवान भोंवतसिली पळयल पुरो हांव घेतसिली. मिगेल सावस तोशान तू तिणें दुसऱ्यांक प्रमोस करूं शिकली. ते पुरो कसं असो हांव तिका बामूण नव्हे. बामूण कशेंच जेलान तू पळोवया उलया म्हूण कच्चूर तिगेल मनान तसकी हांव येवन हांगा 3-4 म्हयने वयर जाले. एक दोळे दृश्टी घालचे येनी ती म्हाका. असलेलकोस्कर हांव इतले पुरो करकावे म्हूण दिसता म्हाका. ना घरा गेल मागीर तिगेला हांव तितलेच तिका उलयना. तू आनी तू तिकाय मिगेल उडगासना चोवच्या येनी ती. आमगेल विनायक सांगचे न्हय तेन्ना म्हाका समज वर करतसिलो. आतां तोच पाप चत्तावळ येवन पळोवन उरलोन वता. मिगेले हळडी कसना तू आयल मागीर कोण घेतकी कसा करचें म्हण निमगीता. म्हाका राखून बसल्यार तो म्हणता देतकी कसां की व्हडली कोण गे रे पुता म्हणला. बतस म्हाका तिचेल्ली मोनाल दुव तिणें आमगेल घरा आयल घडर पुणी म्हाका हांग दुखून एक बिडूगडे भाग्य मेळ्ळा पूर आशिल्लें. आनी मात्र हांव जन्मात असल काम करना. म्हाका एक नमने मरू हुट्टू हें पुनर्जन्म आनी हांव चांग जावन बदल जाता. मिगेल हातान जाल तितले दुसऱ्यांक सहाय करता होतो. कोणा लागीं खंयची अपेक्षा करना हांव. कूट बगसून गोळता 4 का संपादन करता. मिगेल बायल चेडवांक पळोवंक घेता. वय बायल आनी मिगेल धूव तांणी म्हाका कसं करून ती. मिगेल बायल चेडू वय नव्हे. मिगेल कर्तव्य ते प्रीतीन आतलरी होडना. कर्तव्य पुरोय सुख नव्हे हांवें कर्तव्य करता. मिगेल पुस्तक मिगेल संपूर्ण बेंबल दिता. ताका जबाबदारीन तू हांवें थोडे पाल घेता. पाप ते चेडक हांवें सम पळोवंक घेतिलें ना. ताका सम शिकवण ना. मिगेल निमिती मिगेल बेजबाबदारी निमिती तो कोली काम करतश जालें. असो जाल्लें आतां ताका व्हरडिता तसं. आनी मिगेल पुताक असून नेका चंद कोण पळोवंक घेता हांव. होय वे सर बरेच वे. हबा
देव राखलो. थँक्यू सो मच. त्या विषयांना सांगता. हा मिगेल पुत्तल हरडीक पळोवका म्हणून म्हाका भारी आश आशिल्ले. म्हाका ते भाग्य ना बा. त्या भाग्य ना मिगेल तू म्हाका हरडिकेचे विशय सांगता की ना की इनूरुच पळयले रे लव घेवन खंय हरडिकोन घेवन धांवन वता की हागेलो एक हरडिके पळोवका म्हण आशी साथी जायना बा. असो होडना हरडीक धावू तो हरडीक धावू. ಅಯ್ಯೋ ಮಿಗೆಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲೇ ಅನಿಕೆ ಹಾವೆ ಮೋಹ ಆಶೆ ದವನ್ घेवचेनच मिगेल चढुव बायले सुखार संत म्हण हारे सुका नवे तशी करता. अना कशी तू जैलांतनी कशी असतात रे पुता. अशेच पडले आणि तुगेल हरडिके तयारी खंयत येयले. हरडिके तयारी म्हण कसं ना ना सिंपल एक हरडीक जाऊचे माल बदलायसून घेऊन घरा येऊच म्हण लेकला. तिगेल घरान तू बारी कष्ट तू गोतच नव्हे. हाऊस ना तील चरडुती बापूसू असून प्रयोजन ना. आणि आमगे ते अशी कंचक तू येईल मागिरीची तिक घरा हडिया आपण हडिया म्हणलेक तसं ना कसं करचे. अय्यो पुता मक राखून बैसू नकरे चरडा. तू हरडी कोण गे ती येईल घडेर पुणी माके घरा येवची योग मेळत की कसं की रे पुता. इतले वर्ष जाल तुका प्रायशी राबतवे ಒಗ್ಗಿ ಹೊರಡಿಕೊಂಡ್ಗೆ रे पुता. ಹೊರಡಿಕ್ ತತ್ತರಿ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಂತರ तिका आपण हाड्रे चरडा. अना तुके खुशी खबर तुका बिडगडे करका म्हणून तीर्मान जाल्ला काही कसने मक बिडगडे बदच रे पुता केदन खै केदन म्हण समा गोतना ना ಒಟ್ಟು तुका सद्य वित्यात बिडगडे करतात खै त्याच्यानंतर हा हरडिकोन घेताना मक राखून बैसू नकरे चरडा. मक राखून बैसू नका तू हरडिकोन घे पुता. पळे तुगल हरडिक फिक्स दल कुडले मक बिडगडे दत्ता म्हणजे एक भरवसे मेळले. पोलिसांच्यानं सांगला म्हणल्यार मग गॅरंटी बिडगडे दत रे पुता. आणि मिगेल सून घरा येईल म्हळ्यार गॅरंटी हांवें घरा येता. तू ಒಗ್ಗಿ ಹೊರಡಿಕೊಂಡ್ಗೆ रे पुता. म्हाका राखून बैसू नकरे चरडा. हांव येईल मागीर गावन जेवण करया. गर्द कोण सतनान रत की गणोम की कसं पळून करया ते पूरा मागीर उलोवया. सुरवेर तू हरडिकोन्गे रे पुता. मिगेल आशीर्वाद केन्ना येस्त रे देवा. मिगेल बायल मिगेल मक्षिनी मिगेल दुआ म्हाका गुंचयनी. तू मात्र त्यात म्हाका मस्त सवतसिलो जाल्यार आत्ता तत्तावळ येवन म्हाका पळोवन उल्लोंक घेवन वता. तुका चांग जावका रे चरडा तुका चांग जावका. आणि हांव मिगेल आत्तां जाल्यार सपोर्ट करता रे तुका. हांव एक पण घरा येईल मागीर हांव तुजें दुखोवन पळोवंक घेत रे पुता. म्हळ्यार दुडवान तरी न्हय तुगेल कामांत हांव सहाय करता रे पुता. अना तू सांगती पुरती सम्मा जाल्यार तू ना अशी हांव कशी हरडिकोन घेवचें. कांय जायना पुता कांय जायना. हरडिकोन घे तू पळय हरडिकोन घेतल्यार चांग दत्त पळय आणि सगळे चांग दत्त पळय. तुगेल अम्माक मात्र तू बगूचें नज्जा. तुका बायल जावन येत पळय तिकाय सांग मिगेल सून रे मिगेल सुन्नेक तिकाय सांग खंयचे कारणाक ते सावित्रीक बगूचें नज्जा साम्मा जवाब दिवका म्हण आत्तां सांग. हांव घरा येयल मागीर हांव फुल्ल सुन्नेका सपोर्ट. तिका रन्नी घाल वयल्या तंडुका. त्यापर सोडना सुरवेर तू घरा या. तू घरा केदन इतकी म्हण हांव राखतस. तुगे लागत मस्त बदलावणे जाल्ला ना. मग भारी खुशी जाता तू केदन घरा येता. केदन आमगेल घरान तू खुशी येता म्हणून हांव राखतस. येत रे पुता खंडीत पूरा समजता. देवाल दय असल्यार खंयची साथ दिना सांग पूरा साथ दिता. पळय मी जाणस तू म्हाका म्हूण राखून बसना. कूडले हरडीक जावका. अनेक पण तू हंग येतना
व्हरडीक धरला ना हांव गायत्री घरा पण हाडला म्हूण सांगका मिगे ल्हान आसा अयो ना तू आणी भाश केला हांव कसं करचें कसं करचें म्हळ्यार रे व्हरडीक गावचें रे पुता व्हरडीक धत्तर पळे आमगेल जीवन संपूर्ण बदल जाता आणि केदनाय घरान तू खुशी असते रे पुता सांगी लायक ಒಗ್ಗಿ ಹೊರಡಿದ್ದ ಅನೇಕ ಪಂತ ಎತ್ತನ್ ಪಳೆ ನಾ ಹೊರಡಿದ್ದಲ್ಲೇ ಲಾಯಕ್ ರೀತಿ ದಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟು ಮಗ್ ಸಂಕ ದೈತ್ವೆ ಹಾ ದಾಯ್ತನಾ